सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळे एके राती सर्वेस्पराचे उतर नाथानाक आयले. वस आणि मुच्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुझे दीस भरून तू तुझ्या पूर्वजा सवे विषय घेतलोय तेन्ना तुझे संततींतल्या तुझे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुझ्या जाग्यार नेमतलो आणि ताचे राजवडकी तीर सांबाळतलो. तो मुच्या नावाक एक मंदिर बांदतलो आणि हांव ताचे शिवासन थेर सांबाळतलो. हांव ताचो बापोय जातलो आणि तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आणि मनीस दितात त्या माराने हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुझे घराणे आणि तुझे राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतले आणि तुझे शिवासन ससनाक तकतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. हांव उसारता तुजो मोग ससनाक तकता. सरकार तुझे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडे हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपत दिला. श्लोक. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. तुजो वंश हांवें ससनाक थीर केला. सगळ्या संतते पर्यंत तुझे शिवासन स्थापीत केला. सर्वेस्परा, आकाश तुझे विस्मितां परगडता आणि भक्तांचे सभा तुझे विश्वासीपण. श्लोक. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरत. ताचो वंश हांवें ससनाक स्थापीत केला. आकाश आसा पर्यंत ताचे शिवासन थीर उरतले. श्लोक. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. संसार तांचे दायज कर्ण दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आणि ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही भासावणी केली. अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगार वावरता उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही भासावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राखाल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती भासावणी केल्या. कित्याक अब्राहमस आमा सोमेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकेंच बरयलेले आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आणि अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही भासावणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवशाक कसलोच आधार नासलेल्या वेळार देवाची भासावणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगांचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थस ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जाकोब जुजेचो बापोय, जुजेची पोतीन मोरी आणि मोरये थावन जल्मालो जेजू
जाका म्हणतात ख्रिस्त. ख्रिस्ताचे जनन हे परे जाले, ताचे माथे मोरयेक झुजे लागे खरार जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती झुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. झुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायले प्रमाणे केलें. देवाचे उतर हे, वाकाने तुका ख्रिस्ता.